आम्ही दर वर्सा स्कुलाची आणि हायर सेकंडरीची पिकनीक येता. बट ती पिकनीक दर वर्सा म्हणजे कलंगूट आणि बागातल्या बिचारूच वयची ही गरज ना. म्हाका दिसता ती पिकनीक आमच्या सायन्स सेंटरान येवची. मिरामातले सायन्स सेंटर कितल्या टिचर्सांनी पळयला काय आणि 100% स्कुलांतल्या भुरग्यांनी सायन्स सेंटर येवन पळोवचें. आमचे CSIR NIO पळोवचें, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी पळोवचें. आमचे पोलार इन्स्टिट्यूट जे वास्को हांगासर आसा, NCPOR हे इन्स्टिट्यूट पळोवचें. ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूटांनी इन फ्युचर पुराय देशांतल्यान कितलेशेच भुरगे येवन पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि PhD येवन करता. Hardly 1 to 2% from the students from the Goa, they are doing their post graduation in this institute. But why not from the Goa? हे जर पहिलीपासून पळयलें जाल्यार ताच्या बद्दल एक अट्रॅक्शन क्रिएट जातलें, ताच्या बद्दल एक आवड निर्माण जातली. म्हणून हांव परत एकदा सगळ्या स्टुडंट्सांक, सगळ्या टिचर्सांक आवाहन करता